At Bandarwada Paliyam, the foundation stone was laid for the footpath from Mahapurush Temple to Rashtroi Temple. ZP member Rangnath Kalshavkar, Paliyam Sarpanch Sneha Gawandi, Panch member and others were present. The project is being undertaken through ZP funds at an estimated cost of Rs 10.5 lakh. नमस्कार. श्री महापुरुष देवस्थान महापुरुष प्रशांत तसेच हांगाच्या गांवचे श्री वेता भूमिका नमन करता. आयज हांगा ह्या महापुरुष देवस्थान टू राष्ट्रीय देवस्थान तसेच मेन रोड टू अनिलचारी हाऊस ही आम्ही आयज चेकर्स रिप्लेसमेंट ऑफ चेकर्स टू पेवर्स अशी ही आमचे डेव्हलपमेंटाचे फायल हेचे काम घेतला. त्या कामाच्या फाउंडेशन स्टोनाक आमच्या मध्ये उपस्थित असतात पालेगावच्या सरपंच मिस गवंडी, स्नेहा गवंडी तसेच आमच्या या वाठाराचे पंच मेंबर राधिका परब तसेच आमचे तिळवे सर आणि हांगा सगळे उपस्थित ग्रामस्थ. आज खूप तेंपाची हे रिक्वायरमेंट असले. खूप बरें दिसता की आम्ही अशी बारीक बारीक कामां घेऊन ह्या लोकांमध्ये उरतात. त्यांचे जे कितें समस्या आसा तो सोडपाचो आमचो प्रयत्न असता. हे जेन्ना काम म्हाजे कडेन येयला तेचो एप्रॉक्सिमेट एक्सपेंडिचर आसा तो सादारण 10 लाख आसा आणि हे काम फुडें व्हरपाक म्हाजे बरोबर म्हजे मित्र तसेच आमचे सहकार्य करतात, सदांच आमचे बरोबर असतात असे माझे मित्र तुळशीदास गवंडी हेंचो हेतूर बरोच परिश्रम आसा. ते म्हाका बरीचशी हेल्प करतात की जे फायली हांवें ताका दिले सँक्शन करून कितें जावपाचें जर जालें जाल्यार तेचो प्रोसेस करपाक तेंचें योगदान आसता आणि त्या योगदानांतल्यान आमकां खंय तरी आमच्या पालयांच्या डेव्हलपमेंटाक आमकां हेल्प जाता. तेंची आयज जी मुलगी आसा ती हांगासर सरपंच आसा आनी ती सरपंच असल्या कारणान आमकां सगळ्या पालये गांवचे मॅक्झिमम कामां करपाक आमकां भरपूरशें सहकार्य मेळ्ळां. तशेंच आमचो साईनाथ परब आसा जेची प्रत्येक फावटी तेचो फोन आसलो काय खंयच्या तरी डेव्हलपमेंट कामाचे तेचे हे आसता रिक्वायरमेंट आसता. एक एकदां आमकां दिसता की हो फक्त खंयचे ना खंयचें काम हाडून आमचे कडेन दिता आणि मागीर तो आपलें काम करून घेतल्या शिवाय तो फाटीं रावना, ते कामय करून घेता. आतां तशेंच आनी खुबशीं कामां तेचे आसा जी येताच्या काळान येताच्या टायमान जर आमकां पॉसिबल जालें जाल्यार आमी ती कामां घेवपाचो प्रयत्न करतले. आणि म्हाजे जे डेव्हलपमेंटाची कामां आसात जे कितें आसा खुर्च्यो किंवा साऊंड सिस्टम म्हणा हे सगळे आमी आमचे जे चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसराच्या सहकार्यान आणि आमचो अध्यक्ष श्री शंकर चोडणकर आदरणीय शंकर चोडणकर सर तसेच आमचे एओ आसा किंवा हे बाकीचे जे आमचे हांगासर सगळ्यांचे सहकार्य ह्या फायलींक आमकां मेळटात आणि तेंचे थ्रू आमची ही कामां जाल्लीं आसा. आणि तेंचे धन्यवाद म्हणटा कित्याक वेळोवेळी तेंच्यांनी आमकां खूब ह्या डेव्हलपमेंटाच्या कामांक मदत केल्ली आसा आणि त्यामुळेच ही आमची कामां फुडें वयता. हांव अशेंच म्हणटा की आतां हे सरपंचा नात्यान हेंच्यांनी आणखी सुद्दां कितें बारीक बारीक कामां आसलीं जाल्यार ती आमी करपाचो प्रयत्न करतले आनी जितके लोकां मदीं कामां करून जे वचपाचें जे कितें आमचें आसतलें तें आमी अवश्य करतले. जितकी मॅक्सिमम कामां म्हाजे कडल्यान जाता ती करतलो आणि सगळ्यांची सेवा करपाची जी संधी दिल्या तेचो पुरेपूर उपयोग घेतलो. आयज आमच्या वांगडा जिल्हा पंचायत मेंबर रंगनाथ कलशावकर सर तसेच पंच मेंबर राधा परब तसेच शिवा तिवे तसेच आमचे ग्रामस्थ आयज हांव सगळ्यांचें स्वागत करता. आयज हांगासर एक्झिस्टींग फुटपाथ मेन रोड टू अनिलचारी एंड महापुरुष टेम्पल टू राष्ट्रोई टेम्पल हे कामाचे शुभारंभ जाल्लेले आसा. आणि आयज हे वाटेची आमकां खूब गरज आसली. कांयशे पाड आहा तो अशें डॅमेज जाल्लो आसलो आणि स्लिपय जावंक जाता. त्या खातीर आयज कलशावकर सरांच्या फुडाकारान हें काम जाता त्या खातीर हांव तांकां धन्यवाद म्हणटा. आणि तेंच्यांनी अशीच आमच्या गांवांत कितलेशेच कामां सुद्दां केलेलीं आहा. कांयशी पेंडींग आहा ते सुद्दां तेंच्यांनी करची अशी म्हाजी मागणी आसा. तेंच्यांनी आमच्या देवस्थानाक गांवांतले खुर्च्यो दिल्लेले आहात तशेंच साऊंड सिस्टम सुद्दां दिल्लेले आसा. त्या खातीर हांव तांकां धन्यवाद म्हणटा. कितें इशू प्रॉब्लेम कितें हांगा निसरंग जाता म्हणून आमी ते करूया. अच्छा ओके. हयसर हे नासले निसरंग जाता म्हणजे कितें जाता का स्लीप जाता. ओके. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.